शांतीनगर विठ्ठल रखुमाई देवळा कडेन लॉंग पेंडिंग अशें गटराचें काम उरलेलें, म्हणल्यार रेल्वेचें जें काम आसलें ताका लागून सगळे रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो आनी जें उदक आसा तें सकयल येता आनी हो जो गटर ओपन आसा तो गेली कितलींशींच वर्सां असोच आसलो. सो बाईन उतर दिल्ल्या प्रमाणे तेंच्यांनी तेचेर लक्ष घालून तें काम चालू फाल्यांच्यान काम चालू करता. हांव खरेंच लकी समजता म्हाका, कारण वॉर्डान बाईन म्हाज्या वॉर्डान सगळे कडेन बाईन खूब कडेन काम चालू केल्या. बारीक बारीक कामांचेर इंटरनल फक्त मेजर रोड्स आनी भायरूच न करता सगळे बारीक बारीक गजालींचेर बारीक बारीक लोकांच्या दारान पावून तांच्यांनी काम केलां. वास्कोचे जितले रस्ते आसा तुमी फोडले की आमी लास्ट टायम सिवरेजी खातीर सगळे फोडिल्ले आसा. उरुले, बेलाबाय, मेस्तावडो सगळ्याक रस्ते फोडिल्ले आसा. सिटीन फोडिल्ले आसा. हे नवी सिवरेज मोठी पायपलायन घालपा खातीर ले केल्लो आसा. ते करतकूच रोखडेच केन्नाच हॉट मिक्सिंग करनात, कित्याक तो रस्तो जो आसता तो डिप्रेशनान वचूंक शकता. तो कितलो डिप्रेशन जाता ताजे वयल्यान मागीर हॉट मिक्स जाता. हे सगळे रस्ते म्हणजे आमी वर्क ऑर्डरी दिवन आमी फाल्यां काम सुरू करूंक शकता. पूण डिप्रेशन म्हणजे पावस वचसर आमकां रावपाक भाग कितें आसा, कितें हॉट मिक्सिंग प्लांटूच ऑक्टोबरान स्टार्ट जाता. सो ऑक्टोबरान हे सगळे रस्ते म्हणजे शांतीनगराच्या पोतान, वास्कोच्या सिटींतल्या पोतान सगळे, इवन तो सर्वीस रोड PFA कडले थंय आसा तो पसून ह्या सगळ्या ऑक्टोबर पर्यंत सगळो सुरू जातलो. आनी म्हाका दिसता नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत वास्कोचो एकूय असो रस्तो उरपाना जो हॉट मिक्सिंग जावपाना. म्हणजे बायणातले, सांसमळ्यातले, गांधीनगर सगळे म्हणजे सगळे आसा तितलेय रस्त्याच्यो वर्क ऑर्डरी रेडी आसा. फक्त प्लांट स्टार्ट जालो की सगळे एका बरोबर आमी करतले. तातूंत भितर आमकां डिप्रेशन खंय खंय जालां थंय लेवल करपाक बरें पडटा. खूब बरें दिसता. जंय आमी म्हणजे पावूंक शकनाशिल्ले आज खंयचे जाल्यार खंयच्या रुपान आमी अशे गटराच्या हातूंत पावतात. आनी ताच्या खातीर हांव सगळ्यान पयलीं आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर तांचे देव बरें करूं म्हणटा, की ताणें प्रत्येक MLAक एक 2.5 कोटीचो MP लेड फंड दिलो, म्हणजे हांवें MLA लेड फंड दिलो, जेणे करून अशें इंटिरियर आमकां वचपाची एक संद मेळ्ळी. आमी नॉर्मली कशें करताले, व्हडले नाल्लात नाल्यार व्हडले जे गटर्स आसले, मेन गटर्स आसले ताजेरूच स्ट्रेस करताले आनी आमचो थंय फंड जो आमचो एलोकेट केल्लो आसा तो थंयच काबार जातालो. पूण हो एडिशनल दिवन असले जे बारीक बारीक इंटिरियर गटर्स आसा जाचो त्रास लोकांक खूब जाता थंय पावपाची पसून आज संदी दिली. आनी आज सगळ्या गांवकारांचे म्हणजे तोंडार पसून एक लास्ट एक रिलीफ म्हणटा तसो की हो गटर जाता म्हणून. पयले दाजी सरान आमकां खूब एवरी टायम मदत केल्ली आसा. दर फावटी स म्हयने तेंची फावट हांगा आसतातूच. आनी हांगा गटराचे तेंच्यांनी सांगले प्रमाणे गटराचे फॉर ड्रेनेज, रेन वॉटर ड्रेनेज आनी बाकी सगळे पाणी वचपा. आतां रेल्वेचें काम जालें कारणान रेल्वेचें पाणी हांगा येतालें, पूण ती सगळी सोय करून गटराचे ड्रेनेज लास्ट मेरेन व्हाळा मेरेन वचून मागीर ते दर्याक वयतले अशी वेवस्था तेंच्यांनी केल्ली आसा. तितून आमकां खूब मदत जातली. तांच्या वांगडा रेल्वेच्या टायमार सुद्दां तेंच्यांनी आमची खूब मदत केल्ली आसा. घरा सेव करपाकूय एज वेल एज जितली रेल्वे गरज तितलो जागो तेंच्यांनी घेवचो, पण एक्स्ट्रा जागो आमकां त्रास करून घेवचो न्हू, हेच्या बद्दल तेंच्यांनी खूब प्रयत्न केल्लेले आसा. तेंच्या खातीर आमी तेंकां धन्यवाद करता. आनी तातूंत आमकां आतां तेंच्यांनी अशें आश्वासन दिलां की रेल्वे वांगडा उलोवन की एटलिस्ट कार सकयल पावा सारकी 3 मीटर रोड तरी कमीत कमी जो आमकां जाय तितलो तरी आमकां मेळटलो, हें आमकां तेणी आश्वासन दिल्लें आसा.